Janet Ranganathan. Yes, in fact, most things that matter to humanity, there's a strong link to the environment. First, economic growth isn't a goal, it's a means. The goal should be sustainable development for all. I don't think so. They both share similar root causes and need to be tackled together. They're not solutions unless they're actually implemented. The problem is that we're not tackling the root causes. We're not understanding the barriers to adoption. Safeguarding our home has to be everyone's business.
Paular Paul 마른 왕국 조루야 대화도 숨기는 제루살렘이야 Paular Paul 마른 왕국 조루야 대화도 숨기는 제루살렘이야 Jerusalem 샤네마 모스티체 아까타미 tuimerum gospace Jerusalem 샤네마 모스티체 아까타미 tuimerum gospace Paular Paul 마룬 왕국 조루야 내마도 숨기는 제루살렘이야 Paular Paul 마룬 왕국 조루야 내마도 숨기는 제루살렘이야 सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या मिसाचे भेटेन ह्या मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या बाबूश सांतरिता कुएलो हाच्या ओतम्या पासत आनी दुसरें इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या सालुसिनो पेरेरा हाच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता स्लेनी लुकस देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया आनी हेर सगळीं आमची जोण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया खेरीत भाशेन मागुया आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आमच्या गोंयच्या मंत्र्यां पासत जे कायदे आमचे पासत करतात ते करूंक तांकां फावो तें गिन्यान दी म्हूण आनी जे चुकीचे केल्ले आसात ते तांणी फाटीं घेवंक तांकां देवाची कृपा दी म्हूण मागुया देवाचो हात तांकां लाय म्हूण मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तिच्या भावा भयणीनो देवान जण एकल्याक आमकां एक मिसांव दिला आनी हे मिसांव साकार करूंक आमकां जायते भाशेच्यो आडकोडी आसात तेच बरोबर जायते तरेचे सोयेक आसात तर जे सोयेक आसात ते आमी घेवन भोव करून देव आमकां दिता तो वेळ घेवन आमचें मिसांव करूंक आमी भियेनासतना फुडें सरूंक आमकां कृपा मागुया आनी जायते फावटी ह्या मिसांवान आमी भियेल्या फाटीं रावल्या देवाचेर पातयेवंक चुकल्या असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक भोगसणे मागुया हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांग वार मरे सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता चोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया चोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा आमचो भावार्थ बरवासो आनी मोग चोडय आनी तुवें बासायलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फॉर्मायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप बाबा भयणीनो सर्वेस्परा सवे ताचे पदवेच्या बोलान तुमी गोट रावात देवचाराच्या सगळ्या नाटपणाचेर जोयत व्हरूंक देवाची झुजाची हातयारां घेयात खरें म्हणल्यार रोगता मासाच्या दुस्माना लागीं आमकां झूज ना पूण पदाना लागीं अधिकाऱ्या कडेन ह्या कालोकाच्या संवसाराचो राजकारभार चलयतल्या लागीं अंत्रोलार वस्ती कोतल्या खोट्या आत्म्या कडेन
आमचें झूज. देखून वायट दिसा तांचेर झुजूंक आनी घडटा तितले उपाय घेवन थीर रावंक तुमकां देवाची झुजाची हातयारां घेवची गरज. म्हणटच तुमच्या पेंगटाक सोद शातेक प्रामाणीकपण आनी शांतीच्या शुभवर्तमान परगटूंक तुमच्या पांयांक हुरबेच्यो वाणो घालून उबी रावात आनी देवचाराचे सगळे उज्या सारके बान तुमच्यान वाटावंक जावचे खातीर तुमच्या हातान सदांकाल बावार्थाचो दाल दवरात. शेवटी सोडवणेचे कोंगोल आनी पवित्र आत्म्याची तळसाद म्हणजे देवाचे उतर घेयात. आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे सगळ्या समयार मागणें करात. सगळ्या पवित्र केल्ल्या खातीर जागृत रावूंक प्रार्थना करूंक फाटीं सरूं नाकात. म्हजें तोंड उगडूंक म्हाका सोयेक मेलचो म्हूण आनी काळजीदारपणान शुभवर्तमानाचो गूट हांवें परगट करचो म्हूण म्हजें पासत मागात. ह्याच शुभवर्तमानाचो हांव बोनकोनींत आसलो दूत. ते फावो ते परी दिरान हांवें परगट करूंक मागात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटा. परतून म्हणुया, सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटा. सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटा. तो म्हजे हात झुजाक तयार करता, म्हजी बोटां लढायेक आयती करता. जबाब, सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटा. तो म्हजो मोग, म्हजें खोट, म्हजो किल्लो, म्हजो तारोक, दाल म्हजो, शेरोन म्हजें, राष्ट्रांक तो म्हजे आदी कोत्ता. जबाब, सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटा. तुज्या मानाक देवा नवें गीत रचून गायात. 10 तारांचे किन्नोरेचेर तुजी किर्ती गाजोयात. तूंच राजांक जोयत दिताय. तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक निवारलाय. जबाब, सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटा. उद्गार. Sorbesporak soy soy, sorbesporak soy soy, sorbesporak soy soy, sorbesporak soy soy. सर्वेस्पराचे नावी येता तो राजा सुदो जावं. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. Sorbesporak soy soy, sorbesporak soy soy, sorbesporak soy soy, sorbesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. फारिसेवांतले कांय जाण येवन जेजूक सांगूंक लागले, हांगासरलो भायर सरून वच, तर हेरोद तुजो जीव काडूंक सोदता. आनी ताणें म्हणलें, वचात आनी त्या कोल्याक अशें सांगात, चोत्राय धर, हांव आज आनी फाल्यां देंवचार काडटां आनी पिडा रोग बरो करतां, आनी तिसऱ्या दिसा म्हजो शेवट जोडटलो. तरी पूण आज, फाल्यां आनी परवां हांव चलत रावूंक जाय, तर जेरुसलेम भायर मरूंक एका प्रवाद्याक पुटवना. जेरुसलेम, जेरुसलेम, तूं प्रवाद्यांक जिवेशी मारताय, तुजे तांय धाडलोल्यांक फातरायताय.
कोंबी आपल्या पाकोट्या तोळा पिलांक एकठांय करता तशें कितले पावट म्हूण तुज्या भुरग्यां बाळांक एकठांय करूंक हांवें सोदलें, पूण तें तुका नाका जालें. चोत्राय धर. तुमचें घर पाड जालोलें तुमकां उरतलें. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सदैव. अशें तुमी म्हणचो वेळ येसर तुमी म्हाका आनीक पळयोवची नात म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. तुझ्या भावा भयणीनो, एक चित्र आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. जेजू आपल्या घरा भायर आसा आनी कोंबयो आनी पिलां ताच्या घरा भायर. आनी ह्या कोंबयांक आनी पिलांक जायते पावटी घडये जेजून पळयल्यान, कित्याक जेजू ही सृश्टी पळोवपी, ऑब्जर्वर. आनी ह्या पिलांक कोंबयेच्या पांखां तळा सारकी सुरक्षा मेळटा हें जेजू जाणा. आनी हेंच चित्र जरी तर आमी आमकां लायलें जाल्यार आमी जायते पावटी कडेन अशें केलां. भोव करून जांचे लागीं कोंबयो, पिलां, कुंकडां म्हणटा तीं आसा. हो घडये आमी ह्या सृश्टीन आमचे भोंवतणी हें पळयलां. आयज हेंच जरी तर आयच्या संदर्भान आमी पळयत जाल्यार भावा भयणीनो, जो संदेश आयज ह्या शुभ वर्तमानान जेजू दिता एकदम गरजेचो. दोन बाजू आसात ताका, एक पॉलिटिकल आनी दुसरो सोशल. पॉलिटिकल हो जेन्ना हे फारिजेवांतलो कोण एकलो आयलो आनी जेजूक म्हणूंक लागलो, चल हांगासरलो भायर सरून वच. हेरोद तुजो जीव काडूंक सोदता. जाचे लागीं पॉलिटिकल पावर आसा तो तुजो जीव काडूंक सोदता. कित्याक तूं जें कितें शिकयताय, तूं जें कितें सांगताय आनी तूं जें स्वत उलयताय तें तांकां वायट दिसलां आनी देखूनच तुजो जीव काडटले. तुजो जीव साल्वार करपाक जाय जाल्यार हांगासरलो पळून वच. अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ, जे भाशेन चलचित्रांनी म्हणटात. आयज हींच उतरां आमच्या पॉलिटिकल सिट्युएशन जें आसा, आयज आमचें राजकारण आसा, थंयसर घडये जायते एक्टिविस्ट आसात, सोशलिस्ट आसात, शिकयतात लोकांक, लोकांचे दोळे उक्ते करतात. तांकांय घडये असल्योच धमक्यो डायरेक्टली ओ इनडायरेक्टली येतात. ओगी राव, कुशीन सर, कांयच जावचें ना, हें सगळें अशेंच उरतलें. जाल्यार तातूंतलो दुसरो भाग आसा तो आमकां भोव गरजेचो. जेजून कितें केलें असल्या वेळार. आनी जरी तर आमी जेजू लागीं शिकता जाल्यार हेंच आमी करूंक गरज. जेरुसल्या जेरुसल्या जेजून म्हणलां तें आयज घडये आमी म्हणपाक जाता, गोवा गोवा. खंय पावला तूं, खंय वेताय. तुजे सवें जे प्रवादी आयल्यात तांकां तुमी फातरायतात, तांचें तुमी आयकनात. खुद जेजू म्हणटा, हांव आयलां आनी एका पाकोट्या थोड्या पिलांक कोंबी एकठांय करता ते भाशेन सगल्यांक एकठांय करूंक सोदता. कित्याक एकठांय येयत जाल्यार आमची सोडवण जाता. ही आयची खबर न्हू, जेजून शिकयलेली खबर. आनी एकठांय येता तेन्ना सगल्यांक बराबर हाडपाक जेजूचें मन जालें. आनी जरी तर एकठांय येयलीं जाल्यार सोडवण जातलीच. जाल्यार आयज आमचें गोंय जेन्ना रडटा, भोव करून आमचे पॉलिटिकल लिडर्स जे आसात, जांच्या हातीन लेजिस्लेशन आसा, म्हणजे आमकां कायदो, ज्या कायद्या प्रमाणे आमी चलूंक जाय आनी कायदो आमकां राखूंक, आमचें गोंय राखूंक, आमची सृश्टी राखूंक. तरी पूण आतां ह्या दिसांनी जे कायदे पास केल्ले आसात, राती आनी राती ओगेपणान, लिपचोरयां, लोकांक विचारिनासतना ते आमचें निसंटन करपाचे कायदे जाल्यात हें सगळे जाणात. थोडे बोवाळ मारतात, थोडे ओग्गी आसात, थोड्यांक कांयच खबर ना. थोडे जाणांनी ग्रुप्स केले जायते वेगवेगळे आनी झगडटात. कांयच उपाय येना अशें दिसता. जाल्यार असल्या वेळार आयज एफेसकारांक चीट बरोवन भाग्यून पावलू सांगता तें आमकां एकदम गरजेचें. आमी देवाचीं हातयारां. आनी जरी तर आमी देवाचीं हातयारां जाल्यार आमकां जैत मेळोवपाचें कोणाच्यानूच आडावंक जायना.
जाल्यार आयज जण एकल्यान आमी आमकांच विचारपाक गरज, तूं देवाचें हातयार जालाय? तूं बाराबर येवपाक तयार आसाय? तूं झुजूंक तयार आसाय? झूज म्हणटा तें आर्मां गुळयो घेवन करपाचें झूज न्हय, पूण ह्या वायटाचेर जैत मेळोवपाचें झूज. भाग्योन पावल व्हायच्या पयल्या वाचपान हेंच करूंक आपयता. आनी हें करूंक मागण्यांत थीर रावप एकदम गरजेचें, शिकोवप एकदम गरजेचें. जशें भाग्योन पावलून म्हणलें एफेसकारांक, हांव शुभ वर्तमान शिकयतां, आनी ही शिकोवण दिता आसतना आडखडी जायत्यो आसात. ही शिकोवण दिता आसतना सगल्यांनी जागृत रावन प्रार्थना करपाक गरजेचें. जाल्यार आयज आमी एकामेका पासत मागुया, कित्याक मागणें भोव गरजेचें. मागणें गरजेचें जे कोणाक समजना तांकां, मागणें गरजेचें जे कोण समजावंक सोदतात तांकां, मागणें गरजेचें जे कोण कायदे करतात तांकां. मागणें जरी तर आमी मागण्यांत थीर रावत जाल्यार आमी हे झुजारी जावपाक शकता. आनी मागणेच केले बसोन भितर फुडें पावचें ना. तातूंतल्यान भायर सरून जें कितें आमी मागलां तें सारकें करूंक, तें एक्चुअल करूंक आमी मुखार सरपाक गरज. आनी हें मुखार सरप म्हणल्यार आयज बाराबर येवप, एकठांय येवप. सगल्यो आमच्यो दुस्मानकायो आनी आमच्यो बारीक बारीक वस्तू ज्यो आसात आमी घेवन बसलेले आसात ते कुशीन दवरून एक बाराबर येवन आमचें गोंय राखूंक आमी प्रयत्न करप, आनी तातूंत आमचें जैत जातलें. हें सगलें करता आसतना जशें जेजून म्हणलां, आयज फाल्यां आनी परवां हांवें चलत रावूंक जाय. कितल्योय धमक्यो आयल्यो, मारपाची, जीव काडपाची पासून धमक्यो आयल्यो जाल्यार कुशीन रावप, फाटीं रावप हें म्हज्यान जायना अशें जेजून म्हणलां. चलूत रावूंक जाय, कित्याक जेरुसलेम भायर मरूंक एका प्रवाद्याक पुटवना. शेवट मरणान जातलोच, आयज नाजाल्यार फाल्यां मरतलो. म्हणटच हें मिसांव मेळयल्या बगर हांव मरचो ना हें जेजू दाखयता. जेजून हें मिसांव मेळोवन घेतलें आनी आयज आमकांय जण एकल्याक वचूलो. आमकां जण एकल्याक जें मिसांव दिल्लें आसा, सद्याक दोळे उगडून खंयचेय वाटेन पडे, आमचें मिसांव जावंक जाय आमचें गोंय सांबाळून, आमचें मिसांव जावंक जाय आमचें घर सांबाळून, आमचें मिसांव जावंक जाय आमच्या लोकांक सांबाळून. आनी हें मिसांव सगल्यांचें, ज्या कोणाच्या हातीन पॉलिटिकल पावर आसा तांचें, जे कोण वोट मारतात तांचें, जे कोण एक्टिविस्ट जाल्यात तांचे, आनी जे कोण आजून पासून ओगीच आसात तांचेंय. सगळे बाराबर येवन आमकां देवाची खुशी करूंक मागण्यांत घट रावुया, सगळीं एकठांय रावुया आनी हेंच करूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. देवा उतर आमी घेतला, ताकाय आमी जबाब दिला. जबाब जावपी जिविताचो मोगान केले बेडोळेचो. बापा तुजें उदर म्हाका मोगान तुका जिवीत भोगता. बापा तुजें उदर म्हाका मोगान तुका जिवीत भोगता. बापाचो मोल दिल्लें जिवीत ताच्या उतरार बांदून हाडून हीच बेटोळें जेजू वरवीं आत्म्याचें मोल आमचेर घेवता. बापा तुजें उदर माता मोगान तुका जिवीत भोगता. बापा तुजें उदर माता मोगान तुका जिवीत भोगता. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याकी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं.
आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय पाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया यश आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दोबराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भल्ला तुज्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सय सय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका चोय. उत्सर्गीत तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावारताचो गूट परगोठुया जेसू मेलो जेसू जिवंत जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्या समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मदुता भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना आमेन भाव आमच्या माणकुल्या गोंयचे पासत आमी देवाची हातयारां आनी देवाचे झुजारी जावंक थोड्योश्यो आडखड्यो म्हणल्यार घडये आमचे पॉलिटिकल एफिलिएशन आमी खंयचे पॉलिटिकल पार्टीक लागून आसा
वो आमकां बेनिफिट्स पर्सनल बेनिफिट्स कितें मेळपाचें आसा हाचेर नदर, वो आमचे मदें जी डिफरन्सीस आसात, पयलींची आमची हिस्ट्री आसा, कोणें म्हाका हें म्हणलेलें तें म्हणलेलें, ह्यो वस्तू घेवन आमी आजून पासून बसलेलीं आसा. वो थोडे फावटी आमकां क्रेडिट्स जाय, इम्पॉर्टन्स जाय, हांवें केलां हें म्हणपाक जाय. आनी असल्या कारणाक लागून आमचे मदें घडये आजून एकवट घडोवन येना. मागण्यांतल्यान हाचेर आमच्यान जैत व्हरूंक जाता म्हूण आमकां भाग्यून पावलून पळयलां, जेजूनय आमकां सांगलां. जाल्यार विस्वास दवरुया आनी सगळीं एक मागणी करून आमी ह्या आडकडींचेर जैत व्हरूंक आमकां कृपा मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनान. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरेचे म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणे मोगाळाची सू मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग तुजो करता मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या म्हज्या आत्म्यान घेवन आत्म्यान घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शकना शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयता. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं केदीच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दुमदुमीत परमळाची बोली कशी आपणाचीच देवाक भेटवणी केली. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोड फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां
जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जें खुणे रुपान आमी समरंभून घेतलां तें ह्या जिवितान स्वतान आनी स्वर्गार संपूर्णायेन आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. आमचे सृश्टी खातीर पृथ्वे खातीर आमचे मागणे आमच्या पापसाहेबा बरोबर आमी देवाक उबारुया. खेरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया. सर पदवीदार देवा, आख्ख्या विश्वांत आनी ल्हानांतले ल्हान रचने भितर तूं आसा तितलें कोनवाळायेन तूं वेंगयताय. जिवीत आनी सुंदराय आमी राखचे खातीर तुज्या मोगाची शक्ती आमचेर रोखय. कोणाकूच दुखय नासतना भाव भयणी कशीं जिवंक आमकां तुजे शांतीन भर. दुर्बळांच्या देवा, मनशांनी सोडून आनी विसरून दिलोल्यांक पूण तुजे नदरेन उंच मोल आसलेल्यांक वाटावंक आमकां आदार दी. आमच्या जिवितांत पेकोवणी फावो कर. हे पृथ्वेचो सांबाळ करूंक आनी न्हय तिची दुर्दशा करूंक. सुरोपाय सोगल्यांक ओपूंक आनी न्हय प्रदुशण आनी निसंटन करूंक. दुबळ्यांच्या आनी पृथ्वेच्या कुस्तार फक्त फायदो मेळून घेवंक सोदतात तांच्या काळजांक तुजो हात लाय म्हूण आमी मागता. तुज्या उगणीत उजवाडा सरशीं आमची यात्रा करतना दर एके वस्तूचें मोल सोदून काडूंक, ओजापान आनी मन भवान भरूंक आनी सर्व रचने सवें आमी खोलायेन एकवटून आसांव म्हूण वळखून घेवंक आमकां शिकय. दर एका दिसा तूं आमच्या वांगडा आसाय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. निती, मोगा आनी शांती खातीर चलयल्ल्या आमच्या झुजान आमकां धीर बळ दी म्हूण तुका आमी प्रार्थना. आमच्या सोमया जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. संसार सोपोवया तुमचे संगाती हांव आसा. संसार सोपोवया तुमचे संगाती हांव आसा. आनीक जायत्यो शेल्यो आसाची बोलोन्यो म्हज्या हिरा तांकाय हाडून म्हजी खुशी एकटीण घडोवन येवचो एकलोच तांचो गोली. संसार सोपोवया तुमचे संगाती हांव आसा. संसार सोपोवया तुमचे संगाती